बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमकां सोम्यान फावो केल्ल्या ह्या नव्या दिसा बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सगळे आयती जाता आसतना किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 146 दुसऱ्या वळेर म्हजे जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो, हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. सदांच देवाची स्तुती करून ताका गितां गावन ताच्या आजारपणांत आमी रावूंक आशेत हांव. हीच आमची आशा. ह्या वेळी सोम्या समोर आमी दवरया आनी सोम्याक बापूय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करून गावया गीत ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. देवाचे उपकार सोम्या म्हज्या जिवितांत तुवें केलेले आसात. हर एक दीस हर एक घडये तुज्या मोगांत म्हाका तुवें दवरलां. तुज्या कृपेन तुवें म्हाका नठयलां. म्हज्या कश्टा दुखांत पिडेशिरेन तूं म्हजो आसरो आनी आधार जावन आसा. तुजें आराधन करता हांव सोम्या, तुका वाखाणटा सोम्या, तुजी महिमा हांव गाता सोम्या. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सोम्या जेजू ह्या बापूय सक्रामेंतांत तूं आमचे पासत हजर जालाय. आमच्या दिसपडटा जिणेचे खोरीस आमचे कश्ट दूख पिडा शिडा अनवरां खंत बेजाराय आमी तुजे समोर घेवन येता. कित्याक तुवें आमकां आमचो दिसपडतो खोरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक उलो दिलाय. सोम्या
संपूर्ण काळजान तुजो फाटलाव आमी करूंक आशेत हांव. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत विविध समस्यामध्ये संकष्टामध्ये संपडतना तुजो दैवीक आधार सोदून तुजी मजत मागून तुझ्या मोगांत आमी सदांच रावूंक आसोमी आमी तुजी कृपा मागता हांव. मोगाच्या भावनो भयणीनो, कीर्तन 113 या कीर्तनांत कीर्तनगार देवाची वडवीक आनी दया कसले म्हूण आमकां सांगता. आनी देवाची वडवीक आनी दया वळखून घेवन तो धन्यदेवाक वाखणता. तो म्हणटा, सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा, सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं आतां आनी सदांखाल. उदें दितावन अस्तम ते पर्यंत सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी, मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा. उन्नती ताचे सिंहासन, पूण सकला सर्गार आनी पृथ्वेर नदर घालता. खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता, दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडटा. फुडारामध्ये तांकां जागो दिता, आपल्या परजेच्या फुडारामध्ये तांकां बसयता. वाजडे स्त्रीक भुरग्या बाळांची संतोष बरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता. खरेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हर एकली आमच्या जिवितांत सर्वेस्परा देवाक स्तुती गावन अर्घां दिवंक फावो. कित्याक हांगासर कीर्तनगरान कितें उल्लेख करून सांगलेलें आसा तें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी अनुभव केला. ताच्या बळवोत हाताखाल सौम्यान आमकां दवरून सांबाळून व्हेला, चलोवन व्हेला. आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आमी कश्टांक, अडचणीक, तत्वराक संपडलेल्या वेळार ताणें आमकां केदींच सांडूं ना, केदींच ताणें आमकां सोडूं ना. आज ह्या बापू सक्रामेंतच्या आराधनांत आमी सांगाता मेळटा आसतना आमच्या सर्वेस्पराची स्तुती करून ताची महिमेवंत कृत्यां आमी नियाळया. ताका आमी अर्घां दिवन ताची स्तुती गावया. गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत हांव गीत संको B50 पान संको 62 पेज नंबर 62 हिम नंबर B50. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यांनी आळया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यांनी आळया. सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा, सियोनाच्या निवासानो बोब मारा. कित्या देव आमचे मोदें जिवंत आसा, कित्या देव आमचे मोदें जिवंत आसा. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा, हालेलुया. कष्टदलांचे कष्ट हाळू करचो आमचो देव जावन आसा. रडतल्याचे दुःख पुसून काडचो आमचो देव जावन आसा. आमचे पराधीक वजन कितें आसा आमच्या जिवितांत तो आमचे पासून वयता. सर्गीचो संतोष तो आमकां दिता. ते आमच्या देवाची स्तुती गावन ताका आमी वखाणया. कष्टतेल्यांचे कष्ट हाळू करता, रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता. कष्टतेल्यांचे कष्ट हाळू करता, रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता. पराधीक वजन आमचे तो वावयता, पराधीक वजन आमचे तो वावयता. सर्गीचो संतोष
samkan dita Sergiso santo samkadita. Alleluia, alleluia. Serves pora adikara. Alleluia, alleluia, alleluia. Serves pora adikara. Alleluia. आमचे तान आमची भूक घेऊन ताचे सरशा मेळिल्ल्या वेळार तस आमची तान भगयता आमची भूक तो थांबयता. सुखानांतल्या झरींतले जिविताची उदक तो आमकां दिता. धराळ मापान ताची कृपा आमचे तवळाशी करता. सुकोनांतल्या झरींतले नितळ उदक पियेवंक आमकां तो लाभयता. सुखानांतल्या झरींतले नितळ उदक पियेवंक आमकां तो लाभयता. भुकेल्या परजेची भूक थांबयता. भुकेल्या परजेची भूक थांबयता. सर्गीच्या जेवणान दादोस करता. सर्गीच्या जेवणान दादोस करता. Alleluia, alleluia. Serves pora स्तुती करा. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. तुका बापा होगळाप तुका जेसू स्तुती तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका त्रिएका देवा. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, ह्या दिसांनी दुखी सायबिणीच्या फेस्ताक आमी तयार जाता आसतना दुखेस्त माय आमची खरीच बुजोवन म्हूण आमी वळखून घेवन ही तयाराय आमी करून आसाव. त्या फेस्ताक आमी तयार जावन आसाव. आनी आज हो तयारेचो 5वो दीस जावन आसा. मोरयेच्या 7 दुखी पैकी आज आमी प्रत्येक जावन नियाळ करची ती मोरयेची 5वी दूख जावन आसा. मोरी जेजूच्या कुर्सा मुळी आसल्या वेळार तिका जाल्लीची दूख ह्या विशयांत आमी आज नियाळ करता. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, मोरी जेजूच्या कुर्सा मुळी आसलेलो तो वेळ तिका वर्त्या दुखासो जावन आसलो म्हूण आमी खंडीत समजता. आमच्या मनशा चिंतपान आमी पळयत आसतना खऱ्यानच एक भोव वर्ती दुखाची घडी. खंयचे एका आवयक तिचे एकलेसो पूतचे मरण पळोवचें म्हणटना भोव दुखाचें आनी हांगासर असलें एक स्वाभावीक मरण न्ही तें एक भोव क्रूर रितीन विशेष तराचे कश्ट दगदवणी अनुभव करून तुज्या पुताचें तें मरण ती पळयता कुर्सा मुळी. भोव कठीण संदर्भाची ती घडी. मोरी भोव सुखंतीन भरलेली जावन थंयसर उबी आसा. तें दृश्य मोगाच्या भाव भयणीन आमच्या मनांत आमी हाडचें तर जेजू कुर्सार उमकळण आसा आनी थंयसर मोरये सांगता दुसरे थोडे स्त्रियो आसल्यो म्हणून मार्काचो वांजेल आमकां सांगता. थंय जुवांव जेजूचो शेसी आसलो आनी जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचता जेजू कुर्सार तावनूच मोरयेक जुवांवच्या हाती ओपसून दिता आनी जुवांवक सांगता ही तुजी माथा आनी मोरयेक तो तांकां सांगता स्त्रिये हो तुजो पूत म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आपल्या घायिल्ल्या पुताक
बुजवणे विन उमकाळतेल आपल्या पुताक नियाळून विशेष प्रमाणार मोरी दूख बुगूंक पावले म्हणलें आमकां तें दृश्य नियाळता आसतना खंडीत समजता. खंतीन आनी दुखान भरलेले तिने अस्कार उस्कार सोडून त्या वेळार रुदान केले आसत. थंयसर बरयल्लें ना पळयत पुस्तकांत, पूण आमी समजून घेवयेत. त्या संदर्भार एक आवयचें काळीज तें विशेष दूख रुदान तिणें केल्लें आसत. ह्या विशयांत सांत बर्नार्डीन अशें म्हणटा, आपल्या पुताच्या जिवाचो सॅक्रिफीस भेटोवचे वरवीं मोरी कठीण दुखेस्त जाली. मोरयेचें तें दूख सांत बर्नार्डीन नियाळ सांगता, आपल्या पुताच्या जिवाचो सॅक्रिफीस भेटोवचे वरवीं मोरी कठीण दुखेस्त जाली. त्या जिवाचो तिने आपल्या जिवा प्रास चड मोग केल्लो. आनी हे दूख मोगाच्या भाव भयणीनो बर्नार्डीन समजून घेता ह्या रितीन. कित्याक म्हळ्यार जो जीव मोरी कुर्सा मुळी रावून मनशा कुळा खातीर भेटोवन आसा, आपल्या पुताचो जीव, त्या जिवाचो तिने आपल्याच जिवाच्या की चड मोग केल्लो. आनी त्या खातीर ते म्हणटा तें दूख भोव विशेश जावन आसा. आपल्या पुताचे कश्ट तिच्या काळजाक घाई करी लागले म्हणटा ती. मोरयेच्या काळजाक विशेष घाई करी लागले खंडीत जावन. कित्याक तिने आपणाच्या की चड तिच्या पुताचो मोग केल्लो आनी त्या एकल्याच पुताक ती कुर्सा मुळी उबी रावून आमकां सोमेस्ताक आमच्या सोडवणे बसत उपसून दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरयेक आमी तिचे दूख नियाळटा आसतना बुजोवंक मुखार येता म्हूण आमी चिंताव जाल्यार कसली ती बुजावण मोरयेक जाय आज. मोरयेचे ते कश्ट आमी नियाळटा आसतना, तिची दूख आमी नियाळटा आसतना आमी रडण्या रुदानांनी भरोवन तिका बुजोवया अशें म्हूण थोडे जाण चिंतूंक पुरो. पूण आज मोरी दूख बगून आसा. कसली दूख खंडीत जावन कुर्सा मुळी आसता आसतना मोरी दूख बगुल्ली. तिका दूख जाल्लें आवयचें काळीज तें. पूण आज आमी मोरयेक बुजोवची गरज आसा गी. पवित्र सभेन मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां कळीत जाता मोरयेन सबार कडेन चरित्रान पळयता हांव दिश्टी पडोवन विविध संदेश दिल्ले आसात. आनी थोड्या कडेन आमी हेंय पळयता मोरयेच्या दोळ्यांत हांव इमाजे मुखांतर दुखां गळचीं ती. थोडे बडी उदकाची, थोडे बडी रक्ताची दुखांय घडलेली तसले घडितां घडलेले आसात. मोरी आजुनी दुखां गळोवन आसा. कित्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, इतल्या वर्सां आदीं जेजूचें मरण जालें, आतांय कित्याक ती गळोवन आसा, दुखां गळोवन आसा म्हणलें एक सवाल वाजबी जावन आसा आमच्या मोती घेवचें. आनी आमी समजून घेता मोरयेन दिवच्या त्या विविध संदेशा मुखांतर की मोरयेचें आज दूख मोगाच्या भाव भयणीनो तिच्या पुताक, एकल्याच पुताक तिने मनशा कुळाच्या सडवणे खातीर भेटोवन दिलो जाल्यार आजुनी कितलेशे मनीस त्या सडवणेचो फळ सोडून ना. ते आपलें काळीज धारून करून आपल्या पुताक सडवणदार म्हणून वळखून घेनासतना नासाच्या वाटेक वचून आसात. हे मोरयेच्या काळजाक दुखता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या खातीर ती रडता. कित्याक तिचो पुताक, एकल्याच पुताक तिने कुर्सार भेटोवन दिलो. ते विशेष दूख तिने भोगली त्या जेजू सोवे त्याच्या कुर्साच्या मरणांत. सगळ्या संवसाराक हर एका मनशाक सोडवून लाभा जाय, सुटका लाभा जाय, खरें जिवीत लाभा जाय. आनी तो उद्देश, तो शेवट कितें आसलो तो पंथाक पावनांतल्या वेळार मोरयेक दुखता, मोरी रडता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या खातीर आमी मोरयेक बुजोवचें म्हळ्यार आमी दुखां गळोवची न्हय. तिका दुखलें म्हूण आमी सांगता दुखां गळोवची न्हय. आमी खरेपणी रडा जाय आपच्या पातका बसत. मात्र न्ही कोण आपलें काळीज धारून करून फाटी येवंक सोम्या सरशी तयार नात. तसल्याच्या परिवर्तना बसत आमी खरेंच मागा जाय, आमी दुखां गळे जाय मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या खातीर पवित्र सभा आमकां मोरयेच्या
त्या दुखेस्त मायेच्या दुखांत भागीदार जावंक आपयत आसतना हे 3 संगती करूंक सांगता. पयल्यान पयले आमी जेजूच्या मोगांत भरासय म्हणटा. मोरयेच्या दुखेस्त मायेच्या मोरयेक मायेक आमी बुजोवचें म्हळ्यार पयल्यान पयले आमी सोम्या जेजूच्या मोगांत भरासय. जेदुआ सोम्या जेजूच्या त्या मोगांत ताणें आमकां दाखयलो तो मोग आमी वळखून घेता. तो आमी ताच्या मोगान भरता. कित्याक तो म्हजे खातीर संवसारी आयलो, म्हजे खातीर ताणें आपणाक बेठयलो, पूण तो मोग आमी स्विकार करता. दुसऱ्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मोरये मायेक खरेंच सांगात दी जाय. थंयसर आमी पळयता मोरये सांगाता थोडे स्त्रियो आसलो, जुवांव आसलो आनी जेजूनच मोरये मायेक जुवांवच्या अधीन केलो, पवित्र सभेच्या अधीन केलो. एक वर्ती जबाबदारी थंयसर मोगाच्या भाव भयणीनो जुवांवन घेतली मोरयेक सांगात दिवचो. आमी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार मोरयेच्या सांगातपणांत आमी समका जाय. ती आमचे सांगाता सदांच आसा, आमचे खातीर निरंतर विनंती करून आसा म्हणल्यार वळखून घेवन तिच्या सांगातपणांत आमी समकोवची गरज आसा म्हणटा पवित्र सभा. तिसऱ्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तिका आपल्या घरांत घेवन पळोवचें. जशें जुवांव तिका आपल्या घरांत गेलो, आमच्या कुटुंबांत आमच्या दिसपरत्या जिवितांत तिका एक व्हडलें स्थान आमी दिवची गरज आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. मोरी माई देवानच रचलेली मातने विसलेली एक विशेष रचना, सर्व रचना पैकी सर्व मनशां पैकी एक विशेष स्थान देवानच मोरये मायक दिल्लें आसा. तें आमी वळखून घेवन आमच्या सर्गींच्या माये संगी आमी मेळोवन आमच्या सोम्याचो पाटलाव करूंक आज प्रत्येक जावन ह्या आराधना वेळार आमी सोम्याचो आदार मागया. आमच्या जिवितांत कितें सकड कश्ट आसात, दूख आसात, दुखां आसात, पिडा शिडा आसा, अनुवार आसा, खंत बेजाराय आसा, ते हर एक ह्या वेळी मोरये माये संगी मेळोवन सोम्या समोर आमी दवरया. खुर्सार उमकाळटल्या जेजूचेर आपली नदर घालून हर एक देवाच्या त्या विचित्र विशेष योजनाक समर्पण दिल्ली मोरी आमच्या जिवितांत आमचे संगी आसा. तीच आमकां आमी सोम्या ते सदांच थीर रावच्याक, बळवंजा रावच्याक तिचो आदार दिता. मोरये संगी मेळोवन आमी सोम्याक आजुलो मारया. तुजेर हांव पातयेता येता जेजू, तुजेर हांव पातयेता येता. म्हज्या जिविताच्या हर एका संदर्भार, म्हज्या कश्टा दुखांत पिडेशिडेंत सोम्या हांव तुजेर पातयेता येता. कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार हांव तुजेर पातयेता येता सोम्या म्हणून सोम्याक आमी सांगया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E32 पान संको 126 पेज 126 E32. पातयेता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावसो. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. पिडेची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता
जेजू मोगाळा तुझे राव हात येता जेजू मोगाळा सोम्याती आमची फाती आमचो विश्वास थीर करून आमचे सर काजाच्या त्रेग्या वेळा सोम्या समोर आम्ही दवरया आमच्या मध्ये जल्मा दिवसाचे रणगरच्या सर आमच्या भाव बहिणी पसोत आज प्रत्येक सण आम्ही अर्गाने थाव आज जल्मा दिवस संभ्रमता प्रिन्सन डिसोजा विन्सेंट अरान्ना बोईसेर वेनिटा क्रास्ता या आमच्या भाव बहिणीक आयच्या दिसाचे सुभाष आमी पडयता आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आमी मागताव आमकां हांगासर सभाजने अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा तांकां वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा पसोत आज प्रत्येक जावन अर्गां दिता बाळू चिजुकू वीरा डिसोजा अत्तावर अर्गां पठयता स्टेल्ला डिसोजा मुल्की कुटुंबांत एकवट मयमोग सोम्यान फाव केल्ल्या पसोत अर्गां पठयता अश्वत सामवेल सर बरेपण सोम्यान दिल्ल्या पसोत तांचे सगळे म्हणून आमकां हे सोम्यान दिल्या सर कृपे देण्या पसोत ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सभाजन विविध तेसाव पसोत आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा आमच्या मदें सभाजन विशेष तराच्या कश्टांत आसात दुखांत आसात आस्पत्रेंत आसात ICUंत आसात मरेकार पिडेक वळख जावन विशेषचो दूख अनुभव करून आसात तसल्या पसोत आज आमी मागया आज आमकां मागोवंक सांगलां बऱ्या भलायके पसोत लुसी मेंडोन्सा कानजारी तशेंच बरें काम मेळच्या पसोत मारियो नोरोना त्या पसोत मागोवंक सांगलेलें आसा बेनेडिक्टा करवालो आमी मागता आयच्या दिसा सेल्ला डिसोजा मुल्की तिच्या त्या सवा पसोत तशेंच कार्मिन फुटाडो मुल्की तिच्या कुटुंबाच्या त्या सवा पसोत आज आमी मागता तशेंच पेजार तावनू जेनिशा सक्वेरा त्या सवा पसोत मागता हांचे सगळे कोणी आमकां मागोवंक सांगलां मागणे आमगे बेसयल्ले आसा तांचो उडास करून तांकां सोम्याक आमी समर्पण दिवया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुमेचा उडास करून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी उडास करून मागता देवादीन ब्रिजित डिसोजा मोडबेळ्ळे देवादीन फ्रांसीस ऑजवर्ल्ड डिसोजा उज्जोडी पुर्गोतींतल्या सरात्म्यास उडास करून आज मागता शारोन फेर्नांडीस आनी सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट मागता आमी देवादीन बाप आल्फी डिसिल्वा देवादीन लुसी क्वाड्रस ग्रेगरी क्वाड्रस सेबास्टियन क्वाड्रस आनी मार्ता आनी एंड्रू डिसोजा जल्मा दिसा उडासच्या वेळार मागता आमी देवादीन मार्गरेट लोबो नायगांव वेस्ट देवादीन सिरिल आनी स्टेल्ला पेरेरा पयल्या वर्सा समुडास करून मागता देवादीन आल्विन डिसोजा मोडबिद्री कुटुंबांतल्या अंतरल्या सोमेसा उडास करून मागणी आसा ऑजवर्ल्ड डिसोजा फाजिरी मागता आमी देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी देवादीन लुईस फर्नांडीस दुसऱ्या वर्साचो उडास देवादीन फ्रांसीस गोम्स आनी जोसेफ डायस हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सोमेसांक सोम्याक भेटोवन दिवन ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां सोम्या आनी निरंतर प्रकाश हांचे फुंकोवन दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे बेसांव आतां आमी स्वीकार करया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हजें नांव वेलिटा हांव गोंगवळी फिरगत जितावन फाटल्या एका वर्सा आसतना हांव BCA करनासली म्हजे थर्ड सेमाचे एग्जाम बरयतना म्हजो हात फ्रॅक्चर जालो लायक 1 डे बिफोर म्हजो हात फ्रॅक्चर जालो सो म्हाका एग्जाम बरोवंक जावना आमी ते 4th सेम आनी म्हणजे 6th सेम परत कंटिन्यू केले कंटिन्यू करून जाला मागीर आमी एग्जाम बरोवंक म्हूण प्लॅन केलें लेकीन म्हाका म्हजे जाणांनी म्हणलें की तुका एग्जाम बरोवंक जावचें ना कित्याक म्हळ्यार तूं 1 year ब्रेक काडयले
तुका मुळा तू शिकले उडास उरचें ना तशें उपरांत म्हणलें मागीर हांवें 15 बाग टेक्स्ट केलें फादर अशें एग्जाम आसा म्हाका 15 वर म्हाका मोटिवेशन दिलें ताच्या मागीर हांवें म्हजी एग्जाम बरयली जानान म्हजी एग्जाम बरयली हांवें मेयांत म्हाका रिजल्ट आयले डिस्टिंक्शनार हांव पास जाली हांव प्रेसिला डिसोजा उच्चिला टावन हांव एका भयणीन म्हाका मागोवंक सांगिल्ल्याची साक्ष दिवंक आशेता ती मुस्लीम बायल आमच्या घरा बोंडे काडूंक आयिल्ली तेन्ना म्हणाली मुस्तू तेंपात हांव म्हज्या दुयेक एक सैरीक सोदून आसा तें रेडीच जायना काजर जावंक खंयचे चेडे आयल्यार नाकात म्हणटा त्या दाळा हांव शनिवार असो दीस आसलो हांव रिट्रीटेक बाय सरली हांवें तिका सांगलें हांव मागता तुज्या पासत तेन्ना हांवें एक पेपर दिलें आनी पेन दिलें तुजें कळ्ळें प्रॉब्लेम तूं बरोवन दी म्हूण सांगलें तिणें तिजे प्रॉब्लेम बरोवन दिलें आनी हांव हांगा मागण्याच्या टायमार तें हातान पेपर काडून मागलें मागीर सक्रामेंताच्या टायमार सक्रामेंताक आपूण तें पेपर मागलें आनी मागीर पिटिशन बॉक्सान घालें ते मागीर एका म्हयन्या भितर ती म्हणाली तुवें हांवें पेपर बरोवन घाल्लें म्हाका देवान बरो एक चेडो फावो केला म्हज्या दुयेक अर्घां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू जय जय जेसू हालेलुया सैरीकी गट जाल्या आनीक काजारी फिक्स जाला म्हणा लागली हांवें देवाक काळज जातावन अर्घां दिली आनी तिका सांगिल्लें देव आमचो वर्तो जावन आसा मागिल्लें हर एक दिता म्हूण तिका हांवें सांगलें दुसरे पटी आनी तशेंच म्हज्या पुताक कानाच्या फाटल्यान एक व्हडलें लांप आयिल्लें आनीक ते लांप ताका गुर्तू ना ताज्या फ्रेंडान सांगलें तुज्या कानाच्या फाटल्यान इतलें उबार लांप आयला तुका गुर्तू ना म्हूण तेज्या वेळार तो ताका एकदम शॉक जालो आनी तो डॉक्टराशेन गेलो ताणें हें अल्ट्रासावंड काडलें आनीक परतून तांणी ती ओके पळया म्हणा लागली एक म्हयन्या उपरांत परतून तो अल्ट्रासावंड काडूंक ताका एपॉयंटमेंट मेळना जालें आनी हांगाय मागलें ताजें लांप सोमार जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हूण सांगलें तशें ताका एपॉयंटमेंट मेळोंकूच ना आनी हांव मागोनूच रावली आतां तो म्हणटा लांप एकदम ल्हान जाला मम्मी कळोंक कळना म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया September 28 28 Bapa somestami zamल्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता जेजू क्रिस्ता मोका पवित्र आत्म्या संगी सोडवणेच्या देण्याक तुका दिन वाजता भुरगीं आमी तुजी तुजे सरशी येवूं काकू दया तुजी भक्ती नियाळता उतर तुजे आयकून जिनी आमची बोल जिविताचे वाटे फुडें सरकता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावानो भयणीनो तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत सांपावल आमकां सांगता आयच्या पयल्या वचपाक आमी आयकता हांव पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच जावन आसा पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो म्हणलें तें सत तो परगडता मात्र न्ही तो वळखून घेता की थंयसर पातक्यां पैकी हांवूच पयलो पातकी जावन आसा म्हणजे सांपावल सांगूंक अशें येता की म्हजे खातीर सोमी संवसारी आयलो मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सभारपुटी हांव पातकी म्हणलें तें मागणें करता मिसाच्या वेळार जावंक पुरो ह्या हेरा वेळार हे मागण्यांत एक विशेश सत आटापून आसा म्हणजे जेजू मनशा कुळाच्या सोडवणे पासत आयलो म्हणलें आमी समजता मात्र न्ही ह्या मागण्यांत आमकां हे उगडावप जाता की जेजू म्हजे खातीर संवसारी आयलो सगळ्या मनशाक खातीर आयलो खंडीत सत पूण जनरल रितीन न्ही
तो म्हजे खातीर ह्या संवसारांत हांव एकलोच मनीस आसलो जाल्यारय जेजू म्हजे खातीर संवसार येता आसलो, आपलो जीव तो दिता आसलो. हे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वळखून घेवची गरज आसा. हर एक फावटी हांव पातकी म्हणटा आसतना सांग पावल तेंच वळखून घेता, जेजू म्हजे खातीर संवसार आयिल्लो, म्हजे खातीर खुर्सार तो मेलो, म्हजे खातीर आपलें रगत ताणें वरयलें. आनी ह्या खातीर म्हजे पातक वळखून घेवन सोम्यान म्हाका जोडून दिल्ली सोडवून ती सुटका हांव स्विकार करता. तेंच आमी आज करया मोगाच्या भाव भयणीनो. हे मिसाचें बलिदान आज आमी भेटयत आसतना आमी म्हणचे ते हांव पातकी सवयेचें आमकां जायना जावं, पूण सोमी आमचो खरो सोडवोनदार म्हूण वळखून घेवन ताणें आमकां जोडून दिली ती सोडवोन स्विकार करून आमी ह्या संवसारांत जिवच्याक आज आमी प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार मागया. एक घडीभर मौन रावया, आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. आमकां समिसान पळोवया, हांवें खरेपणी जेजूक म्हजो सोडवोनदार जावन स्विकार केला की तो म्हजे खातीर संवसारी आयिल्लो, म्हजे खातीर खुर्सार मेलो म्हणलें सत वळखून घेवन हांव दिसपरते जियेता गी. सभी म्हजे खातीर आयिल्लो म्हणलें वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेर सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सोम्या जेजू बगेवून तूं अंकवार मरयेसो कुसवो दयाळपणी तुवें तुजे बिडा जावच्या विसून काडलोय. हे समयेच्या गोपांत देवसराच्या सगळ्या ताळण्या विरोध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळ्ळो. उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससना. सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें सत हें. पतक्यांक सोडोवन दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पतक्यां भितरलो पयलो पतकी हांवच. पूण म्हाका खाकूळटो लावोंक कारण इतलेंच, जेजू क्रिस्ताक म्हजे तें आपणाची विशेश सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळ्ळे पासत आनी ताचेर विश्वास दवरून ससनाचें जिवीत जोडतेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचें पासत ससनाच्या रायाक अमर अदृश्य आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वता. आमेन. देवाचें उतार हें. देवाचे बड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या सेवकानो स्तुती करा, वय सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. उदेंती तावन अस्तेम ते पर्यंत सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तुती जावं. सर जनांगा मदें तस्सू महोन्नत अंतराळा वयर घासता ताची महिमा.
सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदां. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला, तरी सकला पळोवंक आपल्या उंचस्थाना तावन तो भगवता. वय सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावंक तो भगवता. कलत्यांक दोळींतली तो उखलता, दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडटा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदां. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजो उतार पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे हिस्सोवे आसो. तुमचे हिस्सोवे आसो. सांत लुका प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो, बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येत. कांटेरीची अंजुरां काडूंक मेळनात वा सारांट्यांचो दाको कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोन आसा तेंच मनीस तोंडान उच्चारता. म्हाका तुमी सोमिया सोमिया म्हणून आपयतात, पूण हांव तुमकां सांगता तें तुमी करिनात. कित्याक म्हजे सरशीं येता आनी म्हजीं उतरां आयकता ते परी करता तो कोणा सारको तें हांव तुमकां सांगता. तो एक घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हणयेत. ताणें गूंड खणलें आनी खडपाचेर बुन्याद घाली. न्हंयत आवर भरोन वाळ्याचो लोट त्या घराचेर मारलो तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक तें घट्ट बांदलें. पूण जो कोण म्हजीं उतरां आयकोन त्या प्रमाणे चलना तो बुन्याद घालिनासतना मातयेंत घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हणयेत. वाळाचो लोट येवन त्या घराक मारलो आनी तें कोसलोन पडलें आनी त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. सम्या जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. वाखणी तुका क्रिस्ता. सम्या जेजू क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, डॉक्टर सिमिली ब्लँटन नावाचो एक फामाद सायकॅट्रिस्ट अमेरिकाचो. ताच्या एका लेखनांत रिडर्स डायजेस्टांत ताणें बरयल्या लेखनांत तो एका गणिताचो उल्लेख करून अशें सांगता. ताका मेळोवंक आयिल्ल्या एका सायकॅट्रीक पेशंटान ताच्या मेजार आशिल्लो बायबल पळोवन ताका विचारलें, तुवें एक सायकॅट्रिस्ट जावन बायबल वाचताय गी म्हणून. ताका ताणें दिल्ली जाप अशी आसली, आय नॉट ओन्ली रीड इट, आय स्टडी इट. हांव खाली वाचता मात्र न्ही, हांव बायबलाचे अध्ययन करता. दिसपरते गुंडाळेचे नियाळ ताचेर हांव करता. तो मुखार म्हणटा, इट इज द ग्रेटेस्ट टेक्स्ट बुक ऑन ह्युमन बिहेवियर एवर पुट टुगेदर. मनशाचे नर्त कितें आसा, सायकॅट्रीक म्हणटा आसतना हाच्या विशयान ताणें ट्रिटमेंट दिवची जावन आसा. हे संगती विशयान जाणा जावंक पवित्र पुस्तक म्हाका भोव लागशिल्लें जावन आसा म्हणटा तो. इफ पीपल were to absorb its message, a lot of us psychiatrists could close our offices and go fishing म्हणटा तो. जर लोकांनी पवित्र पुस्तकांत बायबलांत कितें आसा तें सत कितें आसा तें वळखून घेवन त्या प्रमाणे जियोवंक प्रयत्न केल्ले जाल्यार आमकां सायकॅट्रिकांक कांय धंदो आसचो ना. आमी वचून मासली तरेचे पडटले म्हणटा तो.
एक ते सत्य उगडापे करता मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या वांजेलांत जेजून सांगलेले ते जो आपले घर सोम्याच्या त्या उतराचेर बांदता खडपी सुवातेर खडपार बांदल्या घरा बरी आपल्या उतराचेर बांदून हाडता ते सबित उरता ते जिवीत कितें दिसता पडना हे वो सायकॅट्रिस्ट डॉक्टर ब्लँटन खरेपणी समजाल्लो आमच्या दिसपडटा जिवितांत बघाच्या भाव भयणीनो देवाच्या उतराक कसलें मोल आसा आमी देवाचें उतर जावं पुरो वाचता नियाळ करता पूण तांतू उगडाप जाली ती सदां आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवन ते दिसपड ते जियोंक प्रयत्न करता गी हे सवाल आज जेजू आमच्या मुखार दवरता तर आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना सोम्याच्या त्या उतरांचेर आमी आमचो भावार्थ आमचो भरवोसो तीर करून ताच्या उतराचेर आमचे जिवीत दिसपड ते बांदून हाडूंक सोम्याचो आदार आमी प्रत्येक जावन आज जोडून घेवया. गीत नंबर C29 C29. सोम्या जीवन मुझे जय माका दिले तुवे ओपन दीता सर्वस मुझे या बुंड्या वैना सवे तेनी तुवे दिल्ली माका तुका भेटयता सगळी म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सवत्या सावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या दाबाक विस्फोर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या अवयक आयचे दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या विधी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतले परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तुज्या पोन म्हूण वळखून तुका आमी दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो मगे उदांकार मोरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तुजे दिन वासनाचे गीत गावन तुजे कनवळाय आमी वाखणता. शकान शे प्रतिमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशां तें कितल्या परमे तुजी दयाळाय तुज्या ल्हानवी साकरणीचेर काकूळ तीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखणटा सरगार तांचे वाखणीक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस्त मुरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जबान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खरेराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमच्या पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu लोभ्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी जिविताचो उंडो आनी सदवनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्त आमी उडास करता आनी पुलकतल्या सर अनाथ आत्म्याचो उडास करता. बापा, तांकां तुज्या इश्टा खातीर मरण पावल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजेचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मभूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांड मेट्स, येसुडीच्या त्या मारतेर संत भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत ही आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याच्या उतराचेर आमचे जिवीत बांदून हाडूंक सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतले कनबेजरांतले आनी पिडेशिडेंतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. कितें आरज वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो एकवट असो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
सम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कूडन रगत आमी सकता आमचे ते जत्ते आनी कास्ताडीन जावं पूण आमच्या कुडीक आनी मोतीक भलायक आनी वखद जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत संवसार येवन खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सरू सुभागी. सम्या त्यो म्हणजे तेवचे म्हाका फावना पूण उतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D20 D20. ये जेसु मुझे दे, आओ जेसु मुझे दे, तू संगी आस्थान आका माका काय. ये जेसु मुझे दे, आओ जेसु मुझे दे, तू संगी आस्थान ताणे लानवीक साकरणीचेर माया मोगाची दिस्त घाली देखून पृथ्वेच्यो सर संस्थी म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भगेवन अवकार मोरयेचो उडास करून सर्गींचे जिवे दितल्या जेवणांत आज आमी वांटो घेतला. ते संवकारमयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. मोगाच्या बाबडीनो सोनवारा सो दीस आमी सगळी दैवीक लोरतीर मंदिरांत संगता मेळटा आयच्या दिसाच्या ह्या रतिरेक आनी कुसाचे ती जैताचे परब आज आमी संभ्रमता मात्रिणी मुरयेच्या त्या दुखी साहेबनीच्या फेस्ताकी आमी आयती जाता. तुमकां समेस्तांक ह्या रतिरेन भाग घेवंक वर्ते आपोवन आमी दिता. मोगाचो स्वागत आमी तुमकां करता. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. उपकारी काळजान दिनवाशी मोन सम्या करगा दिव्या तेन्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या उपकार तासो बावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्नां अनवारांनी राखून व्हरता सतांनी तिंगे आदार दिता जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवाशी मोन सम्या करगा दिव्या तेन्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या भोका तासो बावड्या. मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.